तुम्ही ऐकलं असतले की गोंयान हालीं खूपच रोड ॲक्सिडंट जाता। तितूंतलो काल एक भयानक ॲक्सिडंट हांगा आरपोरा हांगा जालो सकाळी 3:30 सुमार सकाळी फांतोडेर हो ॲक्सिडंट जाला। अशें कळोन येता की स्पॉटारूच 3 जाण मेले। आतां आमी ह्या सेम स्पॉटार त्या स्पॉटार आमी तुका सांगपाचे प्रयत्न करतले की कसो ॲक्सिडंट आनी कितें जालें तें। आमी आतां सेम स्पॉटार आहा जेन्ना सकाळी 3:30 एक भयानक ॲक्सिडंट जालें, तितून 3 जाण मरण आयिल्ले। अशें लोकल्सांनी सांगता की हांगा SUV 700 ही गाडी हांगा एक ह्याच जाग्यार पार्क आसली आनी ह्या गाडयेन टोटल 5 जाण हे ट्युरिस्ट हैदराबादचे आसले आनी 5 जाण गोंया भोंवपाक येयल्ले आनी कांय कारणाक लागून हांगा गाडी तेंच्यांनी पार्क केली आनी ते खंयच्या तरी क्लबान गेल्ले। जेन्ना क्लबांतल्यान भायर सरले तेन्ना ते गाडयेन बसताले, सगळे सोंपोवन गाडयेन बसताले तेन्ना म्हाज्या फाटल्यान हांव चेतनाक सांगूंक सोदता जो रोड दाखय म्हणून, हो रोड अंजुना टू कलांगूट हो रोड वयता। त्या रोडांतल्यान तेंच्यांनी एक फॉरेनर एक पोलो गाडी घेवन जी अंजुना वाटेंतल्यान कलांगूट सायडीन वयताली, तेजो अशें म्हणटात की तेजो स्टेरिंगा वयली हात सुटलो आनी ती वचोन जेन्ना ते बसताले 3 जाण गाडयेन तेंचेर हाडून तेणे कमीत कमी ह्या स्पॉटा वयल्यान जी गाडी पार्क आसली तेजेर तांकां मारून तेणे सरळ कमीत कमी लोक म्हणटा त्या प्रमाणे 50 मिटरार सुमार तेणे गाडी हेली आनी बॉडी तिग्यांकू घेवन तो चिड्डून म्हणटा तसो घेवन गेलो। लोकांचे हांगासले जे स्पॉटार आसले लोक सांगता की तेणे तिग्यांकू जी पोलो गाडी फॉरेनर आसलो तो चलयतालो तांकां तिग्यांकू घेवन तो दुखलीत हाडून कमीत कमी 50 मिटराचेर तेणे येयलो। तुमी पळोवंक शकता डिस्टन्स कितें आहा तो हांव चेतनाक सांगूंक सोदता। पयलो डिस्टन्स दाखय तो जो गाडी पार्क आसली ती तेणे ते गाडी मारल्या तो स्पॉट दाखय आनी दुसरो जेन्ना तेणे गाडी मारून तेणे सरळ तुमी पळोवंक शकता हांव चलत वयता आनी चेतन चलत वयता कितल्या पयस तेणे हेला त्या 3 जाणांक त्या पळय लोकल सांगता त्या प्रमाणे आजुनूय आमी चलत वयता इतक्या पयस तेणे ज्या फॉरेनरान फूल स्पिडीन आसलो तो तिग्यांकू घेवन चिड्डेत तो ह्या कमीत कमी 50 मिटराचेर तेंच्यांनी फॉरेनरान त्या भुरग्यांनी घेवन गेलो चिड्डेत। तर आमी आतां स्पॉटार आतां पावल्या कमीत कमी 50 मिटर तेणे दुखलीत हाडल्या। हांवें तुका दाखोवंक सोदता चेतना की तेणे रोडा वयले स्पॉट दाखोवपाचे जे रक्ताचे स्पॉट्स आसा। कमीत कमी 50 मिटर तेणे दुखलीत तांकां चिड्डेन हाडलेलो। तुमी पळोवंक शकता रक्ताचे स्पॉट हे कमीत कमी तो एका मनशाचे रक्ताचे स्पॉट हेतून 3 जाणांक मरण आयिल्ले आहा। तेंचे सांगता त्या प्रमाणे कमीत कमी सांगूंक शकता की 50 मिटर तेणे ही गाडी मारली आनी तांकां घेवन तो चिड्डेत ह्या स्पॉटार पावलो आनी तांकां चिड्डोवन ती सायडीक जे नालो म्हणटा ताका त्या नाल्यान वचोन त्या फॉरेनरान गाडी घातली आपली। सो इतको भयानक हो ॲक्सिडंट तुमी पळोवंक शकता। आजुनूय तेंचे शूज तेंची रक्ता हे आजुनूय स्पॉटार आसा। इतको भयानक हो ॲक्सिडंट जाल्लो। हेतून 3 जाणांक मरण आयिल्ले आहा हैदराबादचे आहा। तेंची नांवां जाल्ली आहा की महेश शर्मा हो नाशिक महाराष्ट्राचो, दुसरो आसा तो दिलीप कुमार म्हणून हो हैदराबादचो आनी तिसरो मनोज कुमार। हांकां तिग्यांकू जागीत मरण आयिल्ले। हे 3 जाणांची ही मरण जाल्लीची नांवां आनी दुसरो जो फॉरेनर जो पोलो गाडयेन ताका मारला तेजें नांव आसा एंटॉन। हो 27 वर्साचो फॉरेनर जो कलांगूट सायडींतल्यान अंजुना सायडींतल्यान कलांगूट वयताना तेणे ही मारले आनी गाडी व्हरोन तेणे नाल्लांक घातलेली आहा। एकूच म्हणणें आहा की लास्ट लोक म्हणटा की जसो डिसेंबर स्टार्ट जाता तसो तसो फॅटल ॲक्सिडंट वाडटा। सो एकूच विनंती गाडी सुशेगाद चल्यान। प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस वांगडा हांव ओमकार फळारी।